अलमनी आमगेले अभिमान ह्या एक सरणी कार्यक्रमात विश्व कोंकणी केंद्राचे तर्फेन विद्यार्थी वेतन घेऊन आणि एक तांत्रिक पदवी जोडून घेताची उद्योगा खातीर त्यांनी आता कसल करता आसाची म्हणलेले एक विचारारी आम्ही ह्या सरणी कार्यक्रम करता आसाची आयचे सरणी कार्यक्रमाक आमगेल मुखारी अक्षय वी नायक हांणी आयल्याचे हांकां हांव सुरवेक स्वागत करता आसा. धन्यवाद मॅम, धन्यवाद. हांगा ह्या विश्व कोंकणी केंद्राक म्हाका आपोवन अशी एक उलोवचे चान्स दिलेलेक मस्त मस्त धन्यवाद. धन्यवाद. आमकां खुशीची कित्याक म्हळ्यार आमगेले हे तांणी हांगा आयला रे एक आमकां कुळार आयिल्वरी एक भावन येता म्हळ्यार हांगाचे संपर्क घेवन तांणी हांगाचे एक तरबेत की आणि हांगा ताका प्रेरेपण घेवन तांणी कसले एक साधन केला रे आमकां ते मस्त खूश जाता. तशी शिवमोग्गाचे एक प्रांत्या दाखून आयिल्ले अक्षय हो आमगेलो अलमनी आणि आज आम्ही ताका एक आमगेलो अभिमानी म्हणून आज हांगा स्वागत करता आसाजी. आता तुगेले एक शिकवण आणि ताजे एक फाटभूंय थोडे विचार आमगेल्या वीक्षका खातीर सांगूका म्हूण हांव निमगून घेता. खंडीत. सो हांव मिगेले बगी सांगचे म्हळ्यार हांव हांगाची VKSSF कसन फंड आसा ताजे एक बेनिफिशियरी. आमी आसतना क्षमता प्रोग्राम हांगाची बिल्डिंग येवन राबोवन आमकां कसन आमगेले कम्युनिटीवर गॅदरींग मेळत आशिल्ले ते आमी लायफ लाँग विसरूं जायना. तशी इतले पुरो आमकां मेळ्ळले आमगेले कसन विश्व कोंकणी केंद्र आसा हाका मस्त आभार जावन आसा. हें सांगताची हांव मिगेल बग्गी सांगचे म्हळ्यार हांव मैसूर NIE कॉलेजांत इंजिनियरींग जॉयन जाता आशिल्लो. तेदाना आमकां विश्व कोंकणी केंद्रा बग्गे कळ्ळलें. तेदाना अप्लाय करून आमकां हात जोटी एक बांदेव सुरू जालो तेदांतुल्यान फर्स्ट इयर इंजिनियरिंगा वेळार. त्या जावन जत्ता जत्ता आमकां प्रोग्राम्स थ्रू रेग्युलर ट्रेनिंग मेळत आशिल्ले, स्कॉलरशीप येता आशिल्ले. पुरो जावन आमी फायनल इयर येतना आमकां विश्व कोंकणींतल्यान आमकां मेळ्ळली एक कसन म्हळ्यार बरें आमी एज्युकेशन एक न्हय एक्स्ट्रा करिक्युलर आमगेले कसन स्किल्स आसता ते डेव्हलप करून घेवचे भारी इम्पॉर्टंट म्हणजे आमकां पुरा कडेन तुलेनय मेळ्ळलें एक इनपूट. सो हें पुरो जाता आसतना आमी कसं करून घेतिल्लें फायनल इयर इंजिनियरिंगांत आमी एक प्रोजेक्ट करता आशिल्ली. कसन म्हळ्यार स्पीकस्टर म्हूण एक सायन लँग्वेज ग्लोव्ज करता आशिल्ली आमी. आतां हे कले सांगतास म्हळ्यार हाजे मुखारी बागूच आमगेले स्टार्टअप आयला. तशी ते कसन म्हळ्यार तोंड येना तिल्यांका आमी एक सायन लँग्वेज ग्लोव्ज केला. ताका ते ग्लोव्ज घालून घेवन तांणी तांगेले सायन लँग्वेज परफॉर्म केले म्हळ्यार ते इंग्लीश कन्नडा अशी आउटपुट येता आशिल्ले. म्हणजे एक केलें ते एक IISc तुलेन फंडेड एक प्रोजेक्ट जाल्लें ते करून घेवन आमगेले लायक तांतू सुमार आमकां 3rd प्लेस की आयल तांतू. सो त्या जावन जर आमगेले कॉलेज कैत जालें पुरा जाण आमी आमगेले लायक प्लेसमेंट जाल्ले लायक सांबाळ आशिल्ले प्लेस जावन लायक कामारी आशिल्लींची जाल्यार तेदाना हांव आनी मिगेले एक कोफाउंडर आसा मिगेले फ्रेंड कॉलेजांत तुमिगेले क्लोज फ्रेंड तो दोगांकय आमकां मनांत कसन आशिल्लें म्हळ्यार खंयकी एक सूर कोरका खंयकी एक स्ವಂತ कोरका म्हणून भारी मना आशिल्लें. अशी कॉर्पोरेटांत आमी कसन काम करता आशिल्लींची तांतू आमकां शिकूचे बेसीक इतले शिकूचे मेळचे शिवाय आमी कसन कोरका म्हणलें की ताका तितले आमकां प्लॅटफॉर्म रायट न्हय म्हण आशिल्लें. तशी आमी कशें केल्लें आमगेले स्ವಂತ कोरका म्हण मना आशिल्लें काम सोडून आमी आमगेले कॉलेज टायमार कसन आमगेले प्रोजेक्ट जावं केलेले ते कमर्शियलायज करूंक ट्राय केलें. काम सोड केलें. वय तेच बारे एक टर्निंग पॉयंट. वय बदलची कळ्ळें म्हळ्यार आमी कामां ओटोटू करून ट्राय करता आशिल्लींची जाल्यार कितले म्हळ्यार 2 कडेन पांय दवरला वरी म्हण वय की आतां न्हयशी मेन कशें म्हळ्यार आमकां एज आसा आतां भारी जबाबदार म्हणची कांय नाशिल्लें. आमकां कसन एज्युकेशन लोन तेका नाशिल्लें.
विश्व कोंकणीतल्यान लायक सपोर्ट मेळ्ळलो आमकां एज्युकेशन टायमार तशें काही लोन काडच्या गतीवरन पळणी आशिल्ली. तशी नेक्स्ट आमकां कसन आमी करूंक ट्राय केल्लें. तेन्ना इनिशियली बारी स्ट्रगल जालें. मेनली केलें म्हळ्यार आमी इंजिनियर जावन आशिल्लीं. आमकां इंजिनियरींग जावन मार्केट येत तर मार्केट म्हळ्यार कसं न्हय, एक सेल म्हळ्यार कशें जाता, बिझनेस म्हळ्यार कशें जाता म्हणजे कांय आयडिया ना. ना करेक्ट. मेन कसं म्हळ्यार बिझनेस जावचें मार्केट आसता. बरें आमगेलें सोल्युशन असलें पावना. तशी आमी आमगेलें सोल्युशन इंजिनियरींग मायंडसेटांतल्यान कसं आमी सोल्युशन करता आशिल्लींची त्या तितलें आमकां वर्क जाय न्ही. मेन त्या टायमार गव्हर्मेंटतल्यान केलो स्कीम आनी येवन डेफ म्यूट कम्युनिटीक कसं न्हय तांगेले एक सर्जरी आसता ते फ्री ऑफ कॉस्ट गव्हर्मेंटातल्यान दिवं सुरू केलें. तेन्ना आमकां एक म्हणसिल्लो कसं म्हळ्यार हें आमी कसं ग्लोव्ज करता आशिल्लींची हाजे पशी ते सर्जरी जालें म्हळ्यार तांकां लायफ लाँग आराम जावन आसतात तांणी विदावट एनी कने एक्स्ट्रा गॅजेट ना अशी. तशी ताजे ಬಗ್ಗೆ एक चिके मार्केटिंग कोर न्हू हाशी पुरा जातना हॉस्पिटला वटू लायक संपर्क जाला आमकां. आता अक्षय कसं सांगतास म्हळ्यार ताणें आज एक आमगेले मुखार एक स्टार्टअपाचे तो एक विचार दिता. ताजे फुडें तागेले अनुभव तो आमकां मस्त अगत्य आसा. आज कसं म्हळ्यार आमगेले युवक युवजन आज आमगेले स्कॉलरशिप स्किमाचे प्रारंभ केलेले टी.व्ही. मोहनदास पै जेव्हा रामदास कामत जेव्हा हांगेले उद्देश कसो आशिल्लो म्हळ्यार आमगेले चेडवांनी बरी एम्प्लॉय जावचे जे एम्प्लॉयर्स जावका आनी तांणी एक लिडरशीप घेवन एंटरप्रेन्योरशीप तांगेलेची स्ವಂತ कोरका सगळी फिल्डांतू एक्सेल जावका असो एक उद्देशान करतना खंयची खंयची अडचण येता खंयची आव्हान येता म्हणून तो विवर करता असं ऐकूया. ಖಂಡಿತ तेच आमी सांगिल्लो वरी हांवें हॉस्पिटला वटा आमकां केदारना लागींच्यान पळोवचें मेळ्ळें. तेदान आमकां थंय आसचे प्रॉब्लम्स पुरा लागींच्यान पळोवचें मेळ्ळें. एक मेजर जाता आशिल्लो कसो म्हळ्यार पुरा कडेन पुरा जण रक्त बेसलींची पेशंट्स तांगेले डिस्चार्ज जाला भायर वचे रक्तसाची डॉक्टरान एडमिशन सांगला बेड खाली जाय न्ही म्हण रक्तसाची खंय पळयले रे पेशंट बरे रक्ताची आसात शिवाय खंयचें काम मुखार वतना हें कितें मुखार वतना म्हूण आमी पळयलें तेन्ना आमकां थंय दिसून आयलो कसं म्हळ्यार हें पुरा कसन पेशंट रक्तसाची हाका मूल कारण कसन म्हळ्यार आमकां आनी फायल ये न्ही म्हूण त्या डिपार्टमेंट बिल्डिंगा येद्र राबून आसताची कसन जाता कले राबलींची म्हळ्यार आनीक त्या पेशंटाल फायल ये न्ही आमकां त्याच निमित्त बिल करूं जाता ना. थंय आनीक पेशंटा डिस्चार्ज सांगला राखून बसला तांणी आनीक बिल जाय न्ही इन्शुरन्स जाय न्ही आनीक समरी जाय न्ही म्हूण आसले सगळे हॉस्पिटलांत अशी आशिल्ली सक्कड हॉस्पिटल आमकां म्हळ्यार त्या आमकांय डावट आशिल्लो कळ्ळें म्हळ्यार आमी हेल्थ केरा मस्त बॅकग्रावंड नाशिल्लो आमकां ताजे घोस्कर कसं जालें एक आमी पर्टिक्युलर हॉस्पिटलाक खंय इनवॉल्व जालेलींची थंय हे प्रॉब्लेम जाता आशिल्ले. तशी मागीर आमी लागीं आनीक हॉस्पिटला वचून पळयलें हांकां हे प्रॉब्लेम जाता थंय व्हर जाता आसलें थंय पळयल्यार थंय व्हरून जाता आशिल्लें. ते आनीक विंगड हॉस्पिटला आनीकय व्हडली प्रॉब्लेम कसो जाता आशिल्लो म्हळ्यार हे पुरा फायल्स कसं बरयताची हे पुरा मेडिकल रेकॉर्ड्स डिपार्टमेंट म्हूण एक कडेन स्टोर करतात तांणी त्या कसं जालें तांणी एक रुमान दवरलेलें ते फुडली वर्स पावसाळी वेळार जोर पावस थंय लिकेज सुरू जालें हे रेकॉर्ड्स पुरा भारी इम्पॉर्टंट आमकां तशी ते वायट जावं सुरू जाता तशी आसतना हे कसकसन पुरा एक पेपर अशें निमित्त प्रॉब्लेम जाता अशें आमकां पेशंटाकय तोंदरे हॉस्पिटलाकय तोंदरे जाता आसा हे विंगड जावन कशी सॉल्व करता आसाची म्हूण पळोवचेक आमी सुमार कर्नाटकांत पुरा एक रावंड भोंवलींची तेदान वरेन हांगा मंगळूराक उडपीक बेंगळूर चित्रदुर्गा शिवमोग्गा सुತ್ತमुत्त पुरा कडेन हेची समस्या सगळ्यांक म्हळ्यार आमकां मेन कसं पळोवक आशिल्लें म्हळ्यार बदल हे समस्या आसवे ना जाल्यार विंगड पुरा कशी हँडल करता आसाची म्हण पळयल्यार सगळ्यांक हे समस्या आसा. सगळ्याले कितले व्हड हॉस्पिटल जावं पुरा हॉस्पिटलांत ते आसा कळ्ळें म्हळ्यार आउट पेशंट डिपार्टमेंट म्हूण येता थंय पुरा जणय केलो जण डिजिटल करून घेतलींची पेशंटाक कसं नव्हतं ते डिजिटल वता आसा जाल्यार इन पेशंट डिपार्टमेंट एडमीट जाल्लो तेन्ना कसं रेकॉर्ड्स आसता त्या पुरा कडेन आनीक पेपर बेस्ड आसा. केलो आमी एक सर्वे केलो तेन्ना
आमका स्टॅटिस्टिक्स मेळल प्रकार इंडिया ಅಂತೂ 95% इनपेशंट डिपार्टमेंटात आनीके पेपर आसा. हो. ह्या खलक म्हूण आमी क्वेश्चन केलं तेन्ना आमकां मेळ्ळेलें उत्तर कशें म्हणल्यार आमगेले इंडिया कसं आसा ह्याची डिफरंट आसा. आमगेले वेस्टर्न कंट्रीसान तो कसं वर्क जाता त्या हांगा जगता म्हूण आमकां सांगू जायना. ताजे निमित्त कसं जाता आतां टायपिंग बेस्ड फूड कसं सोल्युशन अवेलेबल आशिल्लें त्या हांगाक कोणाके वर्क जाता नाशिल्लें, फिजिबल ना म्हण ताचें म्हळ्यार हांगाच पेशंट लोड आसा. आमगेलांक कसं म्हळ्यार डॉक्टर उण आसाची पेशंट चड आसा, टायम उण आसा डॉक्टरांक, नर्स उण आसाची. अशें आसतना पुरा जणांनी एक पेशंट डॉक्युमेंटेशन म्हणजे कसं नासता ताका चड टायम घालूक टायम ना आमगेले. ताजे निमित्त पुरा कसं फूड सोल्युशन आशिल्लें त्या पुरा बदीन पडलें. लास्ट 20-30 वर्सांतल्यान ताका पुरा सॉफ्टवेअर आसा मार्केटांत असं जाल्यार कोणी यूज करतना. तशी आमकां म्हणिल्लें आतां त्या सॉफ्टवेअर कंपनीन पुरा हॉस्पिटलांक ते सॉफ्टवेअर सेल करून चमकलींचे जाल्यार यूज एकले वरांक करतना. तशी आशिल्ली सॉफ्टवेअराची व्हॅल्यू कांय ना म्हणून आमकां म्हणिल्लें. आमकां मेन कसं ह्या सर्वेंत आमी एक सुमार 900 हॉस्पिटलां सर्वे केले. कळलें ह्या जाता तसं कसं प्रॉब्लेम जाता तसं म्हणून. तांगेले मेन आमकां आयलेलो अभिप्राय कसं म्हळ्यार आमगेल्या स्टाफांक युजर फ्रेंडली सोल्युशन ना. आनी मेन आनीक कसं म्हळ्यार आमगेलो स्टाफ रेग्युलर चेंज जाता. आतां नर्सिंग स्टाफ एक हॉस्पिटलांत एक 10% जण महिने 16 येताची वापस 9 येताची. हांगा आयलेलो पुरो जणांक हांव ट्रेनिंग करून बेश्टें म्हगेलें काम आहे मरे म्हणजे बरे अभिप्राय आशिल्ले. अशें आसतना मेन कसं म्हळ्यार ह्या गॅप आमकां प्रॉब्लेम दिसिल्लो कसं म्हळ्यार एक युजर फ्रेंडली सोल्युशन ना. कोण जाल्यार डॉक्युमेंटेशन जालें तितलें उणी टायम घेवं. करेक्ट. आता अक्षय सांगता सर युजर फ्रेंडली एक सॉफ्टवेअर नाशिल्ली मेती सगळे हेल्थ केअर ते एक इंडस्ट्रींतू एक व्हड एक उणेपण आशिल्लें म्हणटा. तशें जाल्यार एक फील्ड सोदून ताणें कसं काम केलां हें आमी आतां पळोवया. ताणें आज आयिल्लो तो आमगेला एक विचार घेवन आयला. ताजें नांव डिस्क्रायब म्हणून, कॅपिटल डी अँड स्क्रायब. बहुशा तें डी म्हळ्यार फॉर डिजिटल अँड स्क्रायब म्हळ्यार डिस्क्रिप्शन. अशी एक कोड वर्डाचे एक नवे व्हॉट्सअप. आनी आतां ताणें इतले येदोळ ते आमकां विवर दिल्ले सगळे ते समस्येक एक व्हड परिहार दिता. व्हड परिहार असल एक ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग आनी ते मस्त एक रितीर इम्पॅक्ट जेवता तसले एक विचार ताणें घेवन तांचो कसं काम केला म्हणून आतां गेला आमी ते डिस्क्रायब म्हणाले एक डिजिटल ते नवेचे एक स्टार्टअपाचे विचारू तो आमगेले मुखार आतां ताजे एक सान विवरण दिता. सो अशीच आमगेले डिस्क्रायब म्हळ्यार कसं नाय म्हळ्यार ह्या पुरो प्रॉब्लेम पळयतना आमगेले एक युजर फ्रेंडली सोल्युशन जावका म्हण आसतना आमी सुरू केलेलें हें डिस्क्रायब म्हणून स्टार्टअप. It's easy. They are saving our time also. And the very nice things about the describe was the notification of if any error goes, and when if that is which is giving a notification is very good thing which I was really impressed.
हंतू आमगेले मेन उद्देश कसन म्हळ्यार कोणा जाल्यार पळच भितर अर्थ जावत तसले एक सॉफ्टवेअर आसका कोणाके जाल्यार कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ट्रेनिंग ना अशी तांनी यूज करत तसले एक आता आमगेले वीक्षकांक पुराय ऐकून असता त्यांनी ते मेडिकल ट्रान्स्क्रिप्शन म्हणून एक विचार आसा वय ते आका कनेक्ट करू जात की म्हणून ते आमगेले जनाक गोत असता वय त्या मेडिकल ट्रान्स्क्रिप्शन म्हणजे कसन येता हे मेन कसन करता आशिल्ली म्हळ्यार आता एक डॉक्टर विंगड खंयकी आसा तांणी एडमिट जाल्यार तेन्ना पुरो रेकॉर्ड्स बरोवन आसताचे त्या बरयलेले रेकॉर्ड लास्टाक समरायज करची कसन काम असता ताई मेडिकल ट्रान्स्क्रिप्शन म्हण येता हे एक आणि सुमार मेडिकल ट्रान्स्क्रिप्शनान तो युएसांत जावचे हॉस्पिटलात हांग बसून करचे वय 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 तशें पुरो आशिल्लें वय तेच पुरा आसिल हे पुरा कसं जाता थंय पुरा वरेन डिले ऍड जाता बेसिक मेडिकल ट्रान्स्क्रिप्शन आमगेले हे प्लॅटफॉर्म कसन करता म्हळ्यार आमी डायरेक्ट तांणी कशी पेपरार बरयताची तशी आमकां ते टॅबार बरयताची ओपास ते आमकां टायपिंग ना टायपिंग वरेन ना कल म्हळ्यार टायपिंग म्हळ्यार लायले म्हळ्यार पुरा इम्प्लिमेंटेशन थंयच लेट जाता ओपास लेट जाता कल म्हळ्यार टायपिंग सोल्युशन वर्क जावचे वय म्हण असल्यार कितली की वर्स पुढे जावका आनीके इतली जाय न्ही इतली जाणां यूज करू जाता ना कित्याक म्हळ्यार ते तितले कॉम्प्लेक्स जाता आनी आमगे लोड आका पुरा जाणां टायप करी म्हण सांगल्यार भारी कश्ट जाता ताजे निमित्त आमगे कसं केल्लें डायरेक्ट पेपरार कशें बरयता की हाजेर बरयाची म्हण दिल्लें हाजे निमित्त कसं जालें हॉस्पिटलांक डिजिटल जावन कसं बेनिफिट्स जावका आशिल्ले त्या पुरा मेळ्ळे एक मेन कसं म्हळ्यार आमगेले क्लायंट हॉस्पिटल्सांत आमी आतां डिस्चार्ज टायम म्हण आसता ते फुडें सुमार 6 घंटे घेता आशिल्ले आतां 2 ते 3 घंटे भितर डिस्चार्ज जाता कळ्ळें का म्हळ्यार हा प्रोसेस पुरा एक जाल्यार एक जावका फाईल हॉस्पिटलान सगळो वेळ भोंवका आशिल्ले आतां फाईल म्हणचे नातील निमित्त बैसील कडेन पुरा काम जाता वता पेशंटान राक्का म्हण आसना हॉस्पिटलाचे डिजिटल बेनिफिट्स मेळ्ळे हॉस्पिटल स्टाफांक सुलभ जालें काम करेक्ट वग्गी जालें पुरा हे आमगेले मेन सोल्युशन आमी हॉस्पिटलाचे दिला करचे आता कितले मट्टाक हेजे एक प्रेजन हॉस्पिटलाक जाता म्हळ्यार आत्ताचे एक व्यवस्था आनी तुमगेले डिस्क्रायब हे गॅलरी कितले तातूंत मध्यें कसले व्यत्यास आसा हे एक थोडेचे विचार ओके सो आमी हे प्रयोजन म्हूण पळयतना एक मेजर येवचे ट्रीटमेंट बेटर जाता ट्रीटमेंट चांग जाता कशी म्हळ्यार आतां डॉक्टराक ताण बैसील कडेन तागेले पेशंटाक कसं जाता म्हूण पळोवचे एक अवकाश आसा पूण पेपर आसतना हे नाशिल्लें आतां डॉक्टरान तो ओपीडी तागेले तो फ्लोरार बसला वयर पेशंटाक कसं जाला म्हूण पळोवका थंय तुल्यान फाईल हाडप त्या फाईल हाडच कश्ट जाता म्हूण कितली की पटी सोडून सोडता आतां असलो अवकाश आसना बैसील कडेन ताका मेळचे निमित्त केदान जाय तेदान पळोवंक येताची मोबायला पळयताची कंप्युटर पळयताची खंय जाय ते पळोवंक येताची त्या निमित्त ट्रीटमेंट चांग जाता आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पर्स्पेक्ट म्हळ्यार आडळीत जावन आमी खंय पळयल्यार हॉस्पिटलाक आम खर्च भारी वरता एक पेपर खर्च वरले हे पेपर म्हळ्यार बरे आम खर्च मात्र न्हय एनविरॉन्मेंटाक भारी लाभ जाता आनी नेक्स्ट टाइम वरले मेळना आमी हागे लॅक केलेले प्रकार बरे नर्सिंग स्टाफ आमी पळयल्यार एक फायला वयरी 3 घंटे वरता आतां तांकां मेन हे टाइम कसं जाल्यार पेशंट सायड तांणी कोण रोगी आसताची तांकां पळोवंक येवचे कडेन हे टाइम घालप तांणी आतां तशी ट्रीटमेंट चांग जाता मेन कसन म्हळ्यार पुरा कडेन एक टाइम वर न्हू पेशंटा कडेन गमन कसं दिवचें आसता त्या दिव्यात आणि ते रिसर्च एरियाक आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एप्लिकेशन्स कसले प्रेजनस की वय 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 आतां मेन आमकां खंयचे रिसर्च जावका म्हळ्यार कसं जावका आमकां डेटा जावका करेक्ट हे डेटा कसं आसा फुडें बदीन पडचे आशिल्ले आतां आमकां मेळटच ताजे निमित्त डेटा कितली चड जाता की तितली रिसर्चाक प्रयोजन जाता आतां खंयची एक हॉस्पिटलान टिचींग हॉस्पिटल आसा तांगेल्यान तूं स्टुडंट्स वर्क करताचे तांकां खंयची एक थिसीस बरोवका फूड कसं जावका आशिल्लें तांणी मेडिकल रेकॉर्ड्स डिपार्टमेंटा वचून हे फायल्स दियाची म्हणून दीस गटले राखून तांणी थंय तुल्यान सोदून हाडचे पुरो भारी टाइम जाता आशिल्लो
आत्ता काय ना तांणी बैसील कडेन तांकां जेवका जाल्ले फायल्स मेळटा तांगेल थिसीस पुरा भारी सुलभ जाता. आता तुम्ही एक छान काम केला एक व्यवस्थ करता असताना हे तुमकां मुखार करूक विस्तार करूक जे सगळे हॉस्पिटलाक पावच खातीर तुमगेले ते आत्ताची स्थितीगती कशी आसा आनी तुमगेलो कसो प्लॅन आसा ते पुरो सांगला रे आमगेले युवजनांक ಸ್ವಲ್ಪ मुखार येवच्याक ते मोटिवेट जातले प्रेरण जातले म्हणून. खंडीत आतां आमी हें सूर केलेले फुडले वर्स नोव्हेंबरा वेळार आमी आमगेले प्रॉडक्ट सुरवें लॉन्च केलेले तेदान तुलेन आज इथं आमी सुमार 15 हॉस्पिटल रीच जालेंची 15 हॉस्पिटलां पावलेची. ते 15 हॉस्पिटल आमी सुमार 5 डिस्ट्रिक्ट आमगेले कवर जाला आतां. शिवमोग्गा, दावणಗೆರೆ, हावेरी, चित्रदुर्गा, बेंगळूरू हे पुरा आमगेले मेजर आतां वर्क जाता आसा. नेक्स्ट आमगेले गोल कसन आसा म्हळ्यार हे कसन डिस्क्रायब म्हूण आसा हे कसन प्रॉब्लम सॉल्व करतास ते सगळे इंडियांत आसा. बरे इंडियांत मात्र नाही भायल देशांतय सुमार कडेन आसा. सो आमगेले गुरी कसं म्हळ्यार आतां कसन आमी शिवमोग्गातुल्यान सूर केलेले सुरवें आमी सगळे इंडिया पावोका मागीर हांगा तुल्यान भायर व्हरेन आमी हेल्प करका म्हणचे आमगेले गोल आसा. तुमगेले ಸ್ವಲ್ಪ ऑड रितीचे हे टार्गेट आसा. तुमकां बारी आमी अभिमानान तुमकां एक चांग जावो म्हणून आमी मागता. धन्यवाद धन्यवाद. आनी आमगेले हे विश्वकोंकणी स्कॉलरशिप स्किमांत कांय 1600 अलमनीस आसाची तांणी विंगड विंगड क्षेत्रांत काम करता आसाची उद्योग लायक तर आसताची. तांगेल मध्येन तुगेल तशीची प्रयत्न केलेले थोडे आसा पुरोची तसं हांकां आमी आव्हान करताची आमगेलो स्टुडियो येया तुमगेल साधन जनाल मुखार दवरा. तुमी कितले बरें जाला जनांकय कितले बरेपण जाता आसा हें एक जगताची कळटा. अशी तूं एक आज एक मॉडेल जावन आमगेले मुखार आयला आनी तूं सुमार विचार सांगले हाजे भितरचे एक कसले ते आव्हान म्हणटा आमी चॅलेंज आसता आनी थोडे फावटी आमकां एक सेटबॅक आसता पुरो ते टेम्पररी आसता. हें पुराय सुदारसून घेवन आमगेले ते यंग ब्लड कशे एक ताजे मॅक्झिमम एक युटिलायझेशन करता आमी ते युव प्रायाच्या आमकां ते प्रेरण हाजी एक चांग उपयोग घेवन जनांक प्रयोजन तसले तूं तांगेल तसले एक कार्यक्रम तसले ಬಗ್ಗೆ चिंतन करता. बरी एक कॉर्पोरेट ऑफिसार तूं एक उद्योग घेवचे तसले एक मट्टारी मात्र आसूनच आमी ताज्या वयले स्थानार आमी चिंतन करता म्हळ्यार एक लायक संदेश आज अक्षय नायकान आमगेले मुखार दवरला. अशीच सगळ्यांक आज मी ती प्रेरण मेळो आनी अशीच विंगड कोणें आमगेले स्टुडियोक येता जाल्यार तांकां आव्हान दिता आनी तुगेले एक कसले अखेरचे एक संदेश कसलो आसा हें सांगेत. म्हाका आनीक टीव्ही मोहनदास पै मामान प्रेरणा प्रोग्रामा वेळार सांगिल्लो उडगास आसा आमी कसन कोंकणी जन आसाची आमी मूलतः आमी सूर जावन आशिल्ले आमगेले बिझनेस मूळ जावन आशिल्ले इतले पुरा जाताना आत्तां पुरा जनय जॉब म्हूण आमी वता आसाची. बरें हें जॉब मात्र म्हूण वचन अशी एक आमी चिके चॅलेंज जावन घेवन वापस आमगेले बिझनेस म्हणजे कसो मूळ आसा ते आमगेले जेनेटिक्सांत आसा त्या कसन आसा आमी यूज करून घेवका जल्द आमगेले ओन करूक आमी ट्राय करका चड भायर मार्केटा येवका आमी म्हणून मोहनदास पै मामान सांगिल्लें. तसल पुरा कसन आमकां इन्स्पिरेशन आसा त्यांची आजी आमकां सगळ्यांक सपोर्ट आसचे. मेन हाक हे करचे पुरा जणांक भारी मना आसता कसले न्हू रिस्क घेवका म्हणून आतां ताका आमी सांगचे कसन म्हळ्यार कसले रिस्क घेवनच जावं सांगता. वय आतां आमकां कसन आमकां लूज करूंक खने भारी व्हडली काय ना म्हणून. करेक्ट. आतां हे एज आमगेले मिगेले एटलिस्ट एज कसन 25 आसा ह्या टायमार आमकां कसन भारी व्हडले जबाबदार म्हण आसना ते
अल्टरनेटिव्ह थिंकिंग वय तितलं. अडॉप्ट करून हा आता कणकी एक जल तिथले सेफ वेन तू वचा म्हणा खल त्या तितली सेफ जाऊनच का आम्ही आजचे एक आमक इतले टाइम त्या कितली चढ जात की तितली यूज करून घेऊयात मस्त कम्फर्ट झोन म्हणून आम्ही बेस्ट का म्हणना करेक्ट कसं नाही हेच जाव का म्हणून नाही वय त्या केला रित्या जायना ते जायना. तेच आम्ही तेच स्विच ओव्हर करू का वय आमगेल डिस्क्राईब म्हणता मी वाय नॉट वेन यू कॅन म्हणून सांगता ओके हा. तेच म्हळ्यार खले जायना आणि तुमगेला एक फिलॉसॉफी ते तुम्ही एक सेंटेन्स सांगला नाही कसं ते वय आमगेल फिलॉसॉफी कसन म्हळ्यार आता खंयचे एक आम्ही कसन सोल्युशन दिताची ते यूज करूक डॉक्टर्स अँड नर्सेस तांक केदान एक कम्फर्टेबल एक सोल्युशन मेळता तेदान मात्र डिजिटायझेशन जाता हे मार्केटान सो त्या गोल दवरून घेवन आम्ही डिस्क्राईब कोरनास कसं आम्ही कोरनासल्यार आमगेल एंड युजर कोण आसात तांकां कम्फर्टेबल जावन आसता तांनी तेदान हे सक्सेस जाता म्हणस आणि हक्काची आमक टेस्टिमोनियल जावन आयलो कसं म्हळ्यार आमगेल कस्टमर्स कसन आसाची आता भारी लायक रिव्ह्यू मेळतस पुरा जण आमगेले प्रति एक आम्ही टॅब सोल्युशन दिवचे प्रति टॅब दिसाक 13 ಗಂಟೆ ಯೂಸ್ जातस ಸುಮಾರ್ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಮ್ಮಿ ಪಳೈಲೇರಿ 13,000 आमगेले गंटो यूज जातस सो असले कसन आसता आमकां हे यूजेज चड जातस आनी चड चड इनपूट येतस कसन आमगेले डेडिकेशन जावन आम्ही आमगेले युजर्साक कसं दिव का म्हणून पळयलेले ते रीच जातस म्हणून बारीक खुश जातस कितले स्टार्टिंग पुरा बारीक कष्ट जात आशिल्ले कने रीच मेळना आशिल्ले आम्ही लेक्किल वरी जायना आशिल्ले सुमार काम सोडलेला हांवें 2023 ಮೇಂತು ಜಲ ಆಮ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸಮ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಯ್ಲಲೆ 2024 नोव्हेंबर सुमार 1.5-2 वर्सालागी कसं ना तेदन रेवेन्यू ना भायर घरांत आमगे लायक सपोर्ट आशिल म्हळ्यार ट्राय कर चढा तू मळावरी आशिल्ले भायर काही कळणी पळयलेरी इतली लायक कामां आशिल मरे तू सोण कसकसांग करत मुकले का म्हणजे पुरा जना काही मना आयललेची जाल्यार मेन कसन म्हळ्यार त्या खंयचे का आम्ही आमगेल गोल कसन आशिल्ले आमगेल वयर आमकां नंबीक कसन आशिल्ले त्या सोण घालनी त्याच निमित्त आत्ता लायक जावन सूर जाला दिस इज जस्ट द बिगिनिंग आमकां बरें सूर जाला आनी के मुखार सुमार पुरा आमगेले अचीव करका म्हणून एज ए टीम आम्ही आता 15 जणांची टीम आसाची सूर करतना हांव आनी मिगेल को फाउंडर 2 जणांनी सूर केलेलो 15 जणांची टीम आसा तशी लायक ग्रो जातस पुरा एक विजन दवरून घेवन आम्ही पुरा जणांना एकच वाय नॉट वेन यू कॅन म्हणचे आम्ही गट्टी मना दवरून घेतला कला म्हळ्यार खंयचे जाल्यार आम्ही तशें क्वेश्चन केल्यार मात्र आमकां रिजल्ट मेळटा म्हणजे आमगेल गोल तुम्ही येदोळताय कितली चंदायरी आमगेले अक्षय नायकान ते एक हसताची तेगेले एक बॉडी लँग्वेज कळटा तो एक एचिवर जातलो आनी एक उक्त्या मनान म्हळ्यार ओपन मायंड जावन ताणें तेगेले सगळे पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह सगळे एक्सपिरियन्सीस आमगेले मुखार दवरला आमगेले युवजनांनी हाजे हागेले उत्तर तांकां प्रेरेपण जातले तशीची एक लायक प्रभाव दिवचे एक विचार आज ताणें दिला आनी आमगेले स्टुडिओ येवन इतले चंदायरी एक कार्यक्रम दिलेले अक्षय नायकाक आमी आमगेले अध्यक्ष श्री नंदगोपाल शेणै आनी सगळे ट्रस्टी वतीन हांव ताका देव बरें करूं धन्यवाद.